com cacheta Somia tuka gem haula leta Vedi sashi tuja chevnan bageta Somia tuche tena exalta Nama Somia Nama Tuka Chevnan Tuja Tratka Maga Nama Somia Nama Tuka Chevnan Tuja Tratka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो आमकां कळीत आसा हर एकल्यांक देवान आमकां एका मिसावा खातीर ह्या संवसाराक धाडलां आणि ते मिसाव जना जावचे निरंतर प्रयत्न आमचे ह्या मनशा जिवितांत ह्या संवसारी पैनांत अशें म्हणटा आसतना हर एक दिसा आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय कित्याक आनी एक अवकाश देव आमकां करून दिता हे मिसाव जना जावंक देवाचो मोग अनुभव करूंक तो मोग हेरांक दिवंक तर ह्या दिसा खातीर आमी देवाक दिवन आसतना मागीर आमी आमच्या जिवितांत जें कितें देवाचें योजन आसा जें कितें देवान आमकां म्हूण दवरलां तें बऱ्या भशेन संपोवंक गरजेची सर्व कृपा आनी बळ आमच्यो सगळ्यो गरजो ते सावा आमचें कुटुंब फुडाराची योजना जेजू मुखार दवरून हे मिसाच्या बलिदानान फावो ती बरी वांटिली जावच्याक आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून मागीर वसुदान जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Somia Kakrutka Somia Kakrutka Krista Kakrutka Krista Kakrutka Somia Kakrutka प्रार्थुया एक घडीभर मौन रावून जे कितें तें सावून घेवन हांगासर आमी उबी आसां भक्तीपणीन जेजूच्या पांयांत आडार दवरया जें करून हांगासर मिसाची त्या सावान दिल्यांत आनी जल्मा दीस संभ्रमतात एनिवर्सरी ह्या सकट गरजां खातीर ह्या वेळार जेजू लागीं मागया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुजे मांडवळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोष आमकां भोगूंक तूं निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक Amen.
सिराकाच्या पुस्तकांतले वचप. आतां आमी नावाडीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वांखणी करुया. पूण थोडे कसलोच उबडास सोडून वचोंक नात. ह्या संवसारांत ते जियोंकूच नाच म्हणले भशेन ते नपयच जाल्यात. ते अस्तित्वांतच नातले म्हणून आतां लेखूं येता. तेच परी तांचे फाटल्यान आयिल्लीं तांची भुरगीं. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडोंक ना. तांची संपत्ती तांचे संततीक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत कराराक तीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तीर रावतात. देवाचे उतर हे. देवाचे उतर. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांनी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगली गाजया. इस्राയേल आपल्या रचणाराते उल्हासू. सियोनांत असलेली आपल्या राजाते संतोषू. आपल्या लोकांते सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांते संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो थाराण करता. आपल्या लोकांते सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावो. मांद्रे न्हिदोन आसतानाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वांखणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सोर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवेक. आपल्या लोकांते सोमी संतोष पावता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुम्ही भायर सरून वचून बाळता तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जेरुसलेमा भितर सरतच देवाळाक गेलो. थंयसर वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बेथानियाक भायर सरून गेलो. दुसऱ्या दिसा बेथानिया थावन पाटी येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयसर पालिल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हूण तो सोदून गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरां जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुसलेमाक पावतच जेजू देवाळांत भितर सरलो आनी थंय विकतल्यांक आनी घेतल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांड आनी पारवे विकतल्यांचो बसका ताणें उमथ्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय, देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडून व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर सुमेस्त परसांक मागण्याचें घर मना पळयतलें.
अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय, पूण तुमी तें केलां सोरांचें बुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणले सोदनेर आसले. पूण लोक सक्कड ताचे शिकवणेक अजाप पावतलो देखून ताका ते भियेतले. आनी सांज जातच तो आनी ताचे शिस शहरा भायर गेले. सकाळी ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ पर्यंत सुकून गेल्लो तांणी देखलो. तवळ आदल्या दिसा घडिल्ले संगतेचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री पळय, तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकून गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर वार्त दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, कोणीय ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमनीत जाल्यार तें ताणें सांगिल्ल्या बरेंच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांयपणी विरोध असल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गींचो तुमचो बापय तुमचीं पातकां बक्षितालो. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, आमकां कळीत आसा एक टिचर जावंक रोया आनी कोणी वावर करता आसतना तांच्या स्टुडंट्स जाली या तांच्या सबऑर्डिनेट्स कोण आसात तांणी येवन तिका या तांकां कोणायक सांगलें जाल्यार तुजे शिकवणे वरवीं आज म्हजें जिवीत बदललां. तुजी ती उतरां अजुनूय म्हज्या कानांत आसात आनी हाचे वरवीं हांव एका पावंडाक पावलां. जायत्या वर्सां उपरांत असली उतरां आयकत आसतना ती ददसकाय दुसरीच. कित्याक जिवितांत कितें कोणाच्या कितें तांणी काम केल्लें ताचो फळ जावन कोणाचें जिवीत बांदून हाडूंक हांव सकली म्हणली ददसकाय त्या टिचरीची जाता. तेच प्रमाणे आयच्या अंतर्गितांत या श्लोकांत आमी आयकता, आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. केदाळा आमी जेजू लागीं येता, आमी मागता आनी ह्या मागण्या वरवीं ताचें फळ जावन जेजू लागचो संबंद आमकां वाडटा. आमी एकमेट लागीं पावता त्या संबंदान आनी ह्या संबंदाचो फळ जावन आमी हेरांतय त्याच जेजूचो मोग दिवंक शकता. आमच्या तोंडार हांसो परसळटात आनी एकल्याक आमच्या लागीं हाडूंक शकता, न्हय पयस करूंक. तेन्ना आपलो लोक म्हणटा जेजू आमकां आपल्या लोकांतय सुमी संतोष पावता. गॉड डिलायट्स इन हिज ओन पीपल. सगळ्यांचो मोग करता, पूण जो कोण लागीं येता तांचे तांव हे आशेता. मोगाच्या बापानो आनी भयणीनो, हें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार मागणें करता, लागीं येता, परत पयस येता, जें कितें आमकां फावो जालें संबंदांत रावूंक आमी सुकता. आनी हेच देखून जेजू अंजुराच्या रुखाचो दाखलोय दिता. अंजुराच्या रुखाचो मोग केला, पोस केला, ईट घाला, उदक वतलां, कितें सगळें करूंक जाय तें सगळें केलां. पूण फळ दिवच्या वेळार फळ दिवंक शकना जाल्यार, इतलीं वर्सां रावल्यार ताणें कितें दिवंक जाय तें दिवंक शकना जाल्यार तो जडायेचो जाता. कितें फायदो? जेजू सरी करता इस्रायल लोकांक. हो इस्रायल लोकांचो जायतो मोग केल्लो, जायते प्रवादी आयले, राय आयले आनी उपरांत जेजूच आयलो, जायती अजापां सयत करून दाखयली. हें सगळें करनी कांय बरें जावना जाल्यार, हांगासर टेंपलांत बिजनेस चलता जाल्यार, लोकांचो मोग करूंक लोक शिकोवना जाल्यार आनी कितें फायदो म्हणटा जेजू. आज आमी हर एकल्यांक आज आमकांच आमी चिंतूंक जाय. सदांच मिसाक येता, नोवेनाक येता, आराधन करता, कुमसाराक वेता, हें सगळें करता आसतना आमच्या घरा हाचें फळ जावन कांय मनी बरें जालां गी. मी जावन वेता आसतना
कांय थोडे बदलावन आमच्या भुरग्यांतय आमच्या वडिलांतय आमच्या सेसरांतय दाखोवंक आमी प्रयत्न करता गी कांय इल्ले म्हाका सुदुकून हेरांक बरें करूंक हेरांचो मोग समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता गी ही सवाल आज आमी निहाळूंक फावो भावो भयणीनो एक घडीभर मौन रावया दोळे आमचे धांपया आमच्या मागण्याचें फळ जावं न्हू आमचे वरें जावं कितें आसा भक्तीपण कितें आसा हें निस्सावन खरें आनी हें आमकां कळीत आसा जायतो सॅक्रिफीस आमी करता सदांच मिसाक येवंक पूण हाचें फळ जावं न्हू कांयपणी बरें जालां गी म्हज्या घरा म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत Abba Baba Sergincha Ki Undo Kevan Rıkta Masa Kristacha Ti Amka Bodu Undia Vaina Sangi Baba जीवनाचे विधान तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बाबा सर्गीच्या घेऊन देवा Răctamasan Cristacha Diamka Badlum बाबा बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या नांवाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र आत्म्याच्या देवाक सर्वेस्पर देव मागीं सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुझी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय तो गोवांचो वंडो आनी दाखांचो सोरो तुंच आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सर्गार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां आमी उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेंची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नांव येता तुका जय उंचगी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूर आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे हातीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या वगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या खुसा आणि पुनर्जीवन पोरणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदरोवन मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीस काकुळकर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. हांव खार मरे देवाचे माये संगाती भगवान तुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सहकाणी तुका मानवरान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, tias Jesu संगता, tias Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. जेजू आमचो सदांच मोग करता आनी शर्ता विये तो आमचो मोग करता आनी तो मोग आमी हेरांक दिवंक तो आशेता. तर सुम्यान शिकयल्लें मागणें भक्तीपणी सगळीं आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो वशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कळत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो सवनसा जेजू देवाची शेळी आम्हा सुमेस्तांक ससनाचे इनाम बसायता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी तुझे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सासणे जिविताच्या काळांत आमकां रातू दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता हांसून ती तुझ्या वोटांत सदां खेळटा मुंजाती मनशां प्रास चड न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय रातू सुन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सासणे जिविताच्या काळांत आमकां रातू दर्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान प्रार्थुया काकुळदार बापा सुडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळखकार खालसा येशूच्या पाख्या बुजवणेच्या मोगा सगळे स्लासच्या आमकां
सांडू नका मोगा सगळेच राष्ट्र आमका सांडू नका Fernita Jesu'च्या देवकाळचा Fernita Jesu'च्या देवकाळचा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.